म्हाका चिकाली सरपंच सेबी पेरेरान कॉल केल्लो पयलो की आमोनिया लिकेज जाला म्हणून. सो आमी जेन्ना येयले तेन्ना हांगा देर वॉज स्मेल ऑफ लिकेज ऑफ आमोनिया. मागीर वचून पयलें जाल्यार तेंचे कितें मेंटेनन्स चलतालें म्हणून म्हाका ओनरान सांगलें. सो आफ्टर दॅट दे हॅव शट डावन द प्लांट. वॉट एवर जॉब दे वर डुईंग बंद केला तेंच्यांनी. वाल्व पळय आसलेले ते सगळे बंद केल्या एंड द लिकेज वॉज स्टॉप. वॉट एवर लिकेज इज देर. आतां आमी कितें करता, वेर एवर देर हॅज बीन लिकेज आमी ते डायल्यूट केला उदक घालून. सेम ओनराचेंच उदक फॅक्ट्रींतलेंच उदक घेवन डायल्यूट केलें. नाव इट इज अंडर कंट्रोल. अल्फा ओमेगा म्हणून आयस फॅक्ट्री आहा थिंगा आमोनिया लीक जाली. सो आमकां लोकांनी कोणें फोन केलो तेन्ना हांवें फायर ब्रिगेड फोन केलो. सो ते ताबडतोब येयले आनी तेंगेले आतां हिंगा इन्स्पेक्शन चालू आहा. सद्याक आतां आमी हिंगा सायटीर आसाय. सद्या तेंगेली लिकेज पळय आहा न्हू ती बंद जालो आहा आनी आमी लोकांक हिंगा फाटल्यान बिल्डींग आहा तेंकां ताबडतोब म्हणटा तुमी हिंगा सद्या रावनाकाय, भायर सराय म्हणून सारकें बिल्डींग खाली जालो आहा. आतां सद्याक स्मेल मातशें हें जालो आहा, लो जालो आहा आनी तेंकां आमचे फायर ऑफिसरान इन्स्ट्रक्शन दिलां तेंची पळय ती टँक आहा न्हू तो स्मेल त्या उदकाक उरलेलो आहा ती मातशें खाली कराय न्हू. Given the information that it was a very small leak due to repairing which was going on in this plant. Already our fire station officer is there, our PI, everybody has responded and they are already on the site and the situation is under control as of now.